गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरीं आहाय मू. इतलो आतां आमी मिसा वचपा भायर सरताय. 10:45 ते मिसा वयताय आमी. मागीर मेळया तुमकां. वच आसा वत बरें आहा सामकें आनी वेदरूय बी बरो आहा. आनी तितली वार माता. ए बाबा डोंट डू इट. वार माता बट तितली थंडाय ना अशी. सो फ्रेंड्स, इट्स मिस जालें काबार आनी आतां आमी वयताय घरा. हांवें तेका कॉल केलें आपयलो कित्याक चिकन हाडपा जाय आसलोलें आनी वार मारतालें सामको थंड वार असो. तेणें म्हाका सांगलोलें मिस काबार म्हणटरी कॉल कर मू आपल्या. तेका कॉल केलें आनी आपयलें. तो नायटी गेलो न्हू, सो तेका मिसा येवपा मेळ्ळी ना. म्हणल्यार आतां म्हणल्यार तेगे जालें आसता न्ही न्हीद ऑलमोस्ट, कित्याक तेका हांवें 12 फोन मारलो. जाली न्ही रे न्हीद. आतां आमी वयताय. आज इव्हेंट हा दिसत म्हाका. गेम हा लुटोन आनी खबर ना खुंच ती खुंच गो कित तरी आहा दिसता, आमकां खबर ना. आमी बेश्टे चोयल थिंगा आहा ती. आनी क्रावड आहा मातशें दाखयता तुमकां. असो एक क्रावड क्रावडींग दिसटी पडा म्हण तूं. आमी सिग्नला पळोव हाय. आतां आमकां सोडलो मरे ऑर्डरीक. आनी आतां आमी वयताय. हो सगलो लोक दिसटी पडटा तुमकां. तो सगलो म्हाका आतां मॅची वयता कितें खबर ना वतान. हय मॅचीक वयताय ते सगळे ते. आनी आतां मातशें आतां थोडाय हाय मू तेंगे ते भितरले जर्सी दिसटी पडना, नाल्यार तेंगे जर्सी दिसटी पडटा आसलो ते वयताय ते मॅची. बस चोयताय आमगेल्यो. वेदर कितको चेंज जाता आतां सा थंड वार मन. आतां पावस पडलो. चोयलो आसा तुमी पावस आहा तो. आतां पावस पडलो, आतां परतून पावस गेलो. वोत हा मू बेश्टे जॅकेट घालून येवपाक फायदो ना. घायल जाल्यार तूं त्रासा पडो म्हणपाचो. मदें सडनली वोत रस्त्याकूच जापाचको वेदर चेंज जाता. आतां परतून वोत येयलचंय. वोत येयला आतां. परतून आमी एक आमकां सिग्नल पळय आनी आज न्हू मिसा हो हें दिला डोनेशन दिवपा आसलोलें तेंकां. मॅरीज मील मॅगझीन दिला आमकां. हेजे ती न्हू अशें करून आफ्रिका एक गांव आहा. जायत तुमी जाणा आसतलीं आफ्रिका जायते गांव आहाय तेंका भुरग्यां बाबड्या जेवण बी मेळना चोय. सो ती तेंकां एक हें आहा तेंगेलें मॅरीज मील म्हणोलें. ती अशें करून जेवण बी तेंकां डोनेट कोताय भुरग्यांक थिंगा एवरी डे. सो ते येयलोले अशें करून हेका डोनेशना. सो तेणें हो बूक दिला. तुमी कोणाकूय इंट्रस्ट बी आहल्यार तुमी कोराय जाय जाल्यार अशें करून तुमकां डोनेशन बी दिवपा आहल्या. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. गेलेला तेंगे थिंगा दोले गाडयांकू. आतां हांव कितें तेंकां चायेक हाडपा वयता. चाय खावपाक भाजी बी तसलें कितें ब्रेकफास्टा. चड कोण आतां हितूंक वयता. दाखयता तुमकां वयता. तुमकां ताळा बरो ना आयज. थिंगा वचून भाजी ऑर्डर दिल्या न्ही. आतां हांव ब्रेड घेवपा वयता. पॉलिश बेकरी ब्रेड घेता आनी आतां आयज बरें वोत येयलो आहा. अशें बरें येयला वोत. मोदें परतून थोडें जाता. परतून गरम जाता तशें वोत येता. खबर ना कितें जाता तें आयज. आतां थिंग वयता पॉलिश बेकरी ब्रेड घेवपाक. आतां वेदर वता अशें आहलोलें आनी आतां परतून थंडी आसतालें. कितें जाता तें खबर ना. आयज मॅच आहा हिंगा लुटन आनी दुसरी कोण तें खबर नाय म्हाका. परत चोयलो थिंगा हेची. ते हिंगा ब्रेड ते अशें करून आसताय.
ते सगळें गेले आता आनी आतां आमी वयताय घरा च्या पिवपाक घरा कडेन हिचे ती गाडयांक बसून आयज आमी सायकल ना कित्याक कामां आसना हांव सकाळीं येयलो 5 आनी मीस मातशें लेट जालें उठोवप मातशें कास्तीक जाता तसो मागीर हालयता म्हणलें मीस हाल्या आनी चॅक करून वयता तो मिसा सो फ्रेंड्स आज न्हू मिस काबाल म्हणटरी एक अनाउन्समेंट मारलेलो तितून एक लोकोण येयलोलो डोनेशन्सा लागून चोय मॅरी मिल डोनेशन्सा मॅरी मिल न्हू एक तेंगेले धाकटेशें हा हूंय सो ते भुरग्यांक मील प्रोवायड करताय इस्कला भुरग्यांक आफ्रिका गांवांत तुमी जाणाय आसतली तुमी चोयलें आसतली भुरग्यांक जेवण बी तेंक सारकें मेळना जेवण उदो ती बड्या 500 थंयचो जेवणां बीन तुमी चोयलां आसतलें न्हू विडियोज बीन जायते आनी तुमी आयकलें आसतलें सो तेंगे जायते क्रायसीस आनी कितें येयलो हाय सो आमडे तेंगेले ती डोनेशन कलेक्ट कोताय ती मील प्रोवायड कोताय भुरग्यांक इस्कला सो ती तुमी जाणाय न्हू भुरगीं आफ्रिका भुरग्यांक तेंक क्रायसीस चलताय तेंक जेवणां तेंक कितको जेवण मेळना तें बी तुमी चोयलें आसता तेंगे विडियोज बी सो तितू न्हू ती डोनेशन कलेक्ट करपा येयल्ली आनी ते डोनेशनाचे ती तेंका जेवण न्यूट्रिशन जेवण दिवपाक आतां हांव तुमकां म्हणा की तुमकां सगळ्या डोनेशन दिवपाकूच जाय मू बट हांव मुगे एक काम कोता हें शेअर करपाचें हेचे QR कोड हा हाटल्या हांव तो तुमकां शेअर करतलें मुगे हेचे विडियो चालू म्हणटरी तुमच्यान जाय जाल्यार डोनेशन करूं आतां हांव फोर्स कोना हांव जाणा सगळ्यांक जाय न्ही म्हूण डोनेशन करपाक बट जे कोणा हुश हा करपाचे डोनेशन तेंच्यान ती डोनेशन करूं जाताय आनी हें भुरग्यांक लागून सो ही भुरगीं न्हू आमी कितलें जेवण वेस्ट कोताय चोय आमी अशे पयशे वेस्ट कोताय सो तेंगेले अपील हा जेवणाक तुमच्यान कितें दिवपा जाता तेंका तेंगेले हिंगा मेंबरशीप हेंय हा मीन्स मंथली कट जावपाचे पयशे तेश कोनूय बी हा आनी वन टायमूय बीन हा तेंगेले सो ती तुमकडे हागोत हेल्प मागताय तुमच्यान तेंका डोनेशन करपा जाताय आनी तेंका वॉलंटियरी बी जाय हूंय लायक हूंय वोसोन इकोची वोसोन नाल्यार आनी हूंय वोसोन तेंगे वर्ड स्प्रेड करपाक सो तुमच्यान जाल्यार तुमगे कितें कोन तेंका हेल्प करपा जाता डोनेशन कोन आनी कितें कोन सो हें सगळें भुरग्यांक पासत तुमकां दिसता की आपल्या डोनेशन करपा जाय जाल्यार तुमच्यान करूं जाता सो या थँक्यू तुमकां मुगे विडियो चोवपाक कित्याक हें सगळें भुरग्यां लागून आनी या मागीर फास्ट फॉरवर्ड हांव तुमकां सामकें आमगे डिनर दाखयता इथे आतां आमी चिकन काफ्रेल कोताय चिकन काफ्रेला गेला इथे हें हो मसाला लसूण क्युमिन मागीर येते कितें म्हणटाय रे गार्लीक न्ही रे ती बोडी हा ती सिनमन कितें म्हणटाय तेका कोंकणी तिकी मागीर ग्रीन चिलीज आनी तुगेले सिलेंद्रो कितें म्हणटाय तेका सिलेंद्रो कोरिएंडर चिली ग्रीन चिलीज आनी ऑनियन भाजला गार्लिक जिंजर आनी ऑनियन भाजला भाजील म्हणून आम समतो एअर फ्रायरा मारतो कित्या एअर फ्रायर हिंगा न्ही भाजतो कितको आमी तेका लागून आनी तितू आमी ऍड करतली कालाफुरा लॉंग म्हणटा तेका तूं कालाफूर ऍड करतली हय आनी मिरयां आनी हळदी पिठो हें चिकन गेला 1 kg आसतलें न्ही रे हय 1 kg आसपाना ते एक कोंबडी धाकटी बेबी चिकन सो हें आमी एक चिकन गेला आनी आतां चोया कितें जाता तें हेचें आतां हें सगळें मिक्सरा मारपाचो हळदी घायल तेणें आनी तो लॉंगा कालाफूर म्हणटाय ती क्लोव्स कितू घात रे 500 घायलें तेणें आनी हेचो तेणें पेपर पावडर घायला क्रस्ट आज तो रांदीत खंय आतां कितें रांदीत म्हूण खबर ना चोय आतां कितको रांदीत तो जाल्यार मसाल बीन घायलेच तेणें सगलो किचन धाकटी आहा न्हू कास्ती करता मातशें अचय तेणें घायलो शुगर मीठ घालपा उरला सो आतां शुगर घायली तूं सॉल्ट कितू घात तें सांग मरे सॉल्ट एज पर टेस्ट न्हू एज पर टेस्ट तो रांदिता तूं म्हणशें हांव रांदीत मू हांव रांदना तो रांदिता ही तेगे रेसिपी म्हाका खबर ना तें कोण शिकयली ती शिकयला तें युट्यूबाचेर चोयल पब्लीक डिमांडाचे कोथींग तो रेसिपी घाले म्हणटाय मू आनी तशी ना घायल तेणें
सो असो तेंटो मसाला घेयला ग्राइंड केला तो आणि तिथं तो आता चिकन घाता तर चिकन घाता सगळे असं चिकन तेणे घायले सगळे आणि आता मिक्सिंग करतलो आता चिकन तेणे घायले सगळे आता मिक्सिंग करतलो आणि तितून एक लेमन हाफ लेमन वा फुल लेमन घात रे हाफ लेमन घायले तेणे तितून आता मिक्स करतलो हाफ लेमनान मिक्स करता हातीन करपाक जाता मिक्स आता मिक्सिंग करता आणि 21 मिनिटां दवरया ते मिक्स करून लागवा नाका मसाला सो आता मिक्स करता तो तुमकां दाखयले ते भाशी ग्लव्स मी काय घायले नाही तेणे तुम ऑफेंड जायना काय मातशें आज बरें दिला तेणे सगळं घालून कशी करून मिक्स करता आसली हय मोस्टली म्हणजे अशें करून मिक्स करताय न्हू घरा कडेन कोण जाणा वच जाको ते आसतली कडे हेज्यान बीन तिथं आयदोंड दिता आता आज आयदोंड बदाक पळयना रे आयदोंड दिता रे म्हाका लायक ना किचन अशें करून हांव कितें बांदता तसो म्हाका सगळें सेटाक साफ करून दवरपाक जाय हांव म्हाका कोते जाय सारकें जायचें सगळें तितू भितर तो मोजिटो करून पिता तितू भितर हांव पिना हांव अशें करून फकत स्मीन ऑफ आयस जाल्यार पिता आनी ते मिंटी जामून तें जाल्यार तितू फकत ते मिंटी जामूनच आनी कांय आसना तितू आनी एक्स्ट्रा अल्कोहोल कांय घालपाक गायना हांव म्हाका सांगता तेगे न्हू सो तेणें आपल्या गायल्या बाकाजी आनी म्हाका हांव तसो कांय गायना म्हणजे फकत प्लेन सामकें म्हाका बाकाजी बी लायक ना म्हाका कांय लायक ना तसलें इवन म्हाका सो तो आतां कोता मोजिटो म्हणटा यो मोहितो म्हणटा रे तेका सो तो आतां कोता आनी तो आपल्या केला तेणें आनी म्हाका प्लेन हांव तें कांय बाकाडी तसो कांय पिना मुगेलें प्लेन सामकें म्हाका अल्कोहोल लायक ना सांगता म्हळ्यार म्हाका कसलो हांव फकत पिता जाल्यार वायन पिता तितलें स्वीट वायन सामकी कॉक बनीक पिता आनी गोंयची आमगे पोट वायन येता ती स्वीट तें जाल्यार कोक घाल सो तेणें आपल्या केला आनी म्हाका बेश्टें प्लेन आतां आमी तें पितलीं कित्याक चिकना बराबर कितें पिवपा जाय हांव एक्चुली हांव पिना तें चडूय आमगे हांव वचना तें चड म्हळ्यार म्हाका ड्रिंक्स बी हांव अवॉयड करता हांव पिवपा वचना ड्रिंक देखून म्हाका लायक ना ड्रिंक दी सो हांव बेश्टें एक सीप मारतलें आनी एक्चुली तेणें मामा आनी आपल्या केला हांव पिना सो इट्स फॉर मॉम आनी तेका मामा आतां तो अल्कोहोल ना प्लेन तो हांव फकत एकूच सीप मारतलें म्हाका नाका हांव पिना तेशें करून म्हाका लायक ना हांव फकत स्मीन ऑफ तें जाल्यार चड न्हू थोडेंशें इचय दवरली आमी कायल आनी आतां कायल गरम जावपासून मातशें रावतली आनी एक पाट कायल गरम जालो म्हणटकीर तितून आमी घातलें चिकन फ्राय करपाक मसाला लायलो तो तें जालें रेडी आनी आतां घाता फ्राय करपाक चिकन बेबी गो दॅट सायड तें घायलें चिकन फ्राय मुको जायना सो आतां वच कोता हांव फ्राय कोता चिकन बट ही रेसिपी तेगेली चिकन कांफ्रेल तेणें युट्यूबाचेर चयलो हूंय ऑन पब्लीक डिमांड तूं म्हणटली मुगे बुकाचें हांवें बरोवं ना काय म्हणून ना हांवें बरोवं ना ही रेसिपी ही बरोवं ना हांवें सो आतां आमगे जातलें चिकन रेडी तितून म्हळ्यार हांव वयता आनी बसता आनी एक मुवी लायक आनी बसता आतां बरें गेलें टीव्ही चयता मू हें चय टीव्ही चोवपा हें चय टीव्ही कितलें लायतलो आहा तें चय तें चयता कितें तें टोका तें चयता टोका वर्ल्ड ती आनी आमकां आज चोवपा मेळपा ना म्हाका ती रे रिमोटू
ते आनी आमकां आनी कांय चोवपा मेळपा ना ते आनी चोवपा दिवपाचें ना दिसत म्हाका ते तेगे चलता थिंगा आतां आमकां आनी कांय ना आज आमगे जालें ऐसे किचन आयला जाल्यार चव कोता कितें आनी चिकन आमगे रेडी हा रेडी जाता चिकन हा पयलें ना रे टायम हा हुंय आज मुवी आनी चोवपा मेळपा ना ते आनी दिवपा ना आमकां चोवपा तें मातशें या न्हू दितोले तें दितोलें म्हाका ते आपल्याय टोका व्हडलेलो ताका व्हडलो रिमोट रे आमकां कांय ना आज चोवपा नशीब ना आमगे चोवपा ते कितें चोयता अशें हॉरर चोयता कितें रे तूं यू कांट वॉच हॉरर इट्स नॉट गुड यू कांट वॉच हॉरर ऑल द टाइम चल फ्रेंड्स हे जालें चिकन काफ्रियाल आनी चिकन काफ्रियालच न्ही रेसिपी जॉइन केल्या युट्यूबाची सोन आतां हांव तें प्लेटींग घातां आनी खावपा बसता हांवें प्लेटींग केलां बेश्टें इल्लें चिकन घायलां आनी ऑनियन घायलां आनी एक लिंबू आनी आतां तें हांव खावपा वयतलो चोय रेडी जालें तें आनी आतां तें खावपा लागलो ऑलरेडी तो ब्रेड खाता बरें लागत रे हय आसपाचें जालो सो फ्रेंड्स हांव म्हगेलो आजचो व्हिडिओ हिंगा एंड घेता व्लॉग तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी ड्रॉप हार्ट इन द कमेंट सो फ्रेंड्स आतां हांवें फोटो घायला मॅरी मिल मॅगझिनाचो तुमच्यान हिंगा स्कॅन करून चोवपा जाता डिटेल्स कितें तें सो मेळ्ळा तुमकां मुगेल्या दुसऱ्या व्लॉगां टील देन बाय सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग बाय